Welcome to the Garden of Glory. Today's Konkani Bible reading is from Galatians 3, verse 1 to 14. In this passage, Paul speaks strongly to Galatians, reminding them that they received the Spirit not by following the law, but by believing in Christ. He points to Abraham's faith as the true example of righteousness and shows that through Jesus we are set free from the curse of the law to the share in God's blessing. गलातियकारांक पत्र ओवेसवर 3 ओळी 1 ते 14. भावार्था उद्देशी मनशांक देव आपणाक मानवलोली करता. क्रिस्ती जिविताचो अनुभव. गिन्यान नासलोल्या गलातियकारांनो, तुमकां कोणे मंत्र बी केला? कुर्सार मारलेलो क्रिस्त जेजू तुमच्या दोळ्या मुखार निवळ चितारलेलो तर आसा. एक मात तुमचे कडचें हांव जाणो जावंक सोदतां. तुमी घेतला तो पवित्र आत्मो समूर्त फॉर्मायता ती कामां केल्ल्यान देखून घेतला, ओ तुमकां परगोटलां तें शुभ वर्तमान तुमी भावार्थान मानून घेतलां देखून. देवाचो आत्मो घेवन तुमी नवें जिवीत सुरू केल्लें. तेंच तुमी आतां कुडीच्या कामांनी सोंपोवंक सोदतात. इतली तुमची मोत उडली. इतल्या वर्त्या देण्याचो तुमकां मेळ्ळा तो अनुभव सगळो फुंकोट गेलो काय? तो सगळो फुंकोट गेला जावं नजो. देव तुमकां सुबामपणान आपलो आत्मो दिता आनी तुमचे मदें विजमितां करता. तुमी समूर्तीचीं कामां करतात देखून तो अशें करता जायत. ओ तुमकां परगोटलां तें शुभ वर्तमान तुमी भावार्थान मानून घेतलां देखून. अब्रामाचो भावार्थ. पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा. अब्रामान देवाचेर भावार्थ दवरलो आनी ह्या ताच्या भावार्थाक लागून ताका देवान आपणाक मानवलोलो केलो. म्हणटोच भावार्थ धरला तींच मनशां अब्रामाची संसद म्हूण तुमी समजूंचे. भावार्था उद्देशी विदेशांक देव आपणाक मानवलोली करतलो म्हूण आदींच पळयोवन पवित्र पुस्तकार अब्रामाक हो शुभ संदेश असो फुडेंच परगोटलो. तुजे उद्देशी देव सगळ्या राष्ट्रांक आशिर्वाद दितलो. म्हणटोच अब्राम भावार्थाचो मनीस आनी जीं कोण भावार्थ धरतात तीं ताचे बराबर देवाचो आशिर्वाद घेतात. क्रिस्त समूर्तीचो शिराप आनी गुलामपण काडून उडयता. समूर्तीन फॉर्मायलोल्या कामांचेर विस्वास ठेवतात तितलीं शिराप पडलोलीं. कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, जीं कोण समूर्तीच्या पुस्तकार पाळचे म्हूण बरयलोले आसात ते सगळे कायदे सांबाळिनात तांचेर शिराप पडूं. कोणूच समूर्ती उद्देशी देवाक मानवलोली जायनात म्हूण दुबावूच ना. कित्याक पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, भावार्था उद्देशी देव आपणाक मानवलोली करता ती जिवीत जोडटली आनी समूर्त भावार्था थावन उबजोना. कित्याक परतेंच जाल्यार पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, ह्यो सगळ्यो फॉर्मावण्यो पाळतात तींच तांचे उद्देशी जिवीत जोडटलीं. आपुणूच आमचे खातीर शिराप पडलोलो जावन क्रिस्तान आमकां समूर्तीच्या शिरापांतली सोडोवन घेतली. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, लांकडार उमकळता तो मनीस शिराप पडलोलो.
जेजू क्रिस्ता उद्देशी अब्राहमाक दिल्लो आशिर्वाद विदेशांक पावचे खातीर आनी भासायलोलो आत्मो भावार्था वरवीं आमकां मेळचे पासून देवान अशें केलें. Paul reminds us that salvation is not by the law, but by the faith in Jesus Christ. Like Abraham, we are made righteous through faith. Christ has redeemed us from the curse of the law, so that we may share in Abraham's blessing and receive the Holy Spirit. Thank you for joining the Garden of Glory. May we live in faith and walk in Christ's blessings. Don't forget to like, share, and subscribe for more Konkani Bible readings.